नमस्कार इश्टानो आयच्या माणकामध्ये कार्यावळींक तुमकां समेस्ताक माय मोगाचो आनीक उर्बेवरीत येवकार. आयज खरीतपणी आमच्या मदें एक संगीतकार जाणें आपल्या पासून स्वताचो असो लुगार ह्या पालकाचेर तयार केलेलो आसा. फकत तियात्रांनीच न्हय पूण संगीत खेळ जावं संगीताच्यो कार्यावळी स्वताच्यो अश्यो कितल्योश्यो कार्यावळी तो स्वता जावन आपण करता आनीक सगळ्यांक खुशाल दवरपाचो प्रयत्न करता. तो म्हटल्यार आंजेलो कार्दोस. म्हणटोच तुमी वळखले आसतले, होय चांदोरचो. तर ताचे लागीं भासभास करुया आनी ताचे विचार तुमचे मेरेन हांव हाडपाचो प्रयत्न करता. आंजेलो कार्दोस आयच्या कार्यावळींत येवकार. थँक्यू. खरेंच आंजेलो खूब तेंप जालो आमी मेळोनशें दिसतालें. हांव जायते फावटी म्हणटा एक चालती कार्यावळ कशी मेळोनशें दिसता. कारण तुजो वावर आसा, हांव जायतीं वर्सां जालीं, फाटल्या 20 अदीक वर्सां हांव तुका लागींच्यान पळयतां. कारण जेन्ना हांवूय तियात्र ह्या पालकाचेर हाडटालो तेन्ना जायते फावटी तुवें म्हाका सांगात केला आनी म्हजेंय तियात्र वाजोवपाचो प्रयत्न केला. पूण ह्या संगीतांत तुजी सुरवात कशी जाली? पयलो म्हणजे इस्कॉलान आसलो, चांदोरच्या इस्कॉलान वाजता मागीर इगोच्यान मागीर फादरान मागीर म्हाका चान्स दिलो. फादरान मागीर चान्स दिलो. मागीर थोडे लो करून हांव वाजतालो. पूण जशें आमचे किबोर्डान कितें कॉर्ड आसता तें म्हाका तितलें ध्यान नाशिल्लो. म्हणजे वाजतालो एक अशें करून दाखयल्यार वाजतालो. पूण त्या कॉर्डाक सी म्हणटा, त्या कॉर्डाक डी म्हणटा तें म्हाका खबर आशिल्लें. सो एक ब्रादर आशिल्लो, सो आतां फादर जाला. बरें वर्सां पयलीं हांव ब्रादर आशिल्लो. सो त्या ब्रादरान म्हाका दाखयलें म्हणजे बाबा तो इंस्ट्रुमेंट वाजोवंक नाका पूण ही वॉज अ सोल्फीस्ट, सोल्फो वाजतालो, सोल्फो रीड करतालो. सो तो आपल्याक जे तेणें म्हाका सांगलें की बाबा एका सी म्हणटा एका डी. सो म्हाका आख्खे कॉर्ड नेम करून त्या ब्रादरान फादर दमासियन तो तेणें म्हाका सांगलें सगलें. सो अशें करून लो करून म्हाका पयलो तियात्रान म्हाका हेणें हाडलो. कोण आमचो मिलाग्रीस द चांदर ताणें हाडलो, 3 मेतरांचो भाडकार म्हणून. सो त्या तियात्रांसून मागीर आमची सुरवात जाली. सो लो करून अशें चल्लें सगलें. तो पयलोच जो तियात्र मिलाग्रिसांचो 3 मेतरांचो भाडकार, ह्या तियात्रान संगीत वाजयल्या उपरांत तुज्यो उर्बा, तुजी उमेद? म्हाका भरपूर उमेद आशिल्ली. कित्याक म्हाका बॅकग्रावंड म्युजीक अशें वाजून कोणूय दितलो काय, सो म्हाका कोण म्युजीक वाजोवंक मेळटलें काय. सो हांव बाजारान आसलो, म्हज्या हितून जेन्ना हांव बाजारान गेलो तेन्ना हो मेळ्ळो कोण आमचो मिलाग्रीस. आरे हांवें चिंतलें एका बिस्तेक उतर घालूं नाका म्हणून. हांव म्हणलें मिलाग्रीस बाब हांव म्युजीक वाजता आनी आमच्या इगोर्जेन वाजता. तूं वाजतालो? ओके म्हाका एक चान्स आहल्यार पळय. तो म्हणूंक लागलो की आपूण सांगता तुका म्हणजे आपल्या कडेन किबोर्ड सगळे आहा. सो बाय चान्स तेगे किबोर्ड प्लेयर आहा तो खूंय तेजे भायर वचपाचें जालें वा कितें जालें तें म्हाका तो तेन्ना फोन बी आसूंक ना. सो लँडलायनीच्यान म्हज्या फोन केलो, बाबा तूं येतलो? ओके हांव येतलो म्हणलें. मागीर म्हजो धाकटोसो किबोर्ड आसलो तो घेवन गेलो. स्टार्टींग म्हळ्यार तितलें जायनाशिल्लें. मागीर तेणें म्हाका वाजोवन थोडो दाखयलो अशें भाशेन करपाचें. सो मागीर म्युजिशना मदें पडोवन जालें सगलें. त्या तियात्राचे कितले शो केले? त्या तियात्राचे आतां म्हाका याद ना पूण ताजे भरपूर जाले तियात्र, भरपूर जाले. म्हणजे ही तुजी सुरवात? ही म्हजी सुरवात. ताणें म्हाका एक चान्स दिलो मिलाग्रीस चांदराक. हांव तेजो आभारी चड. आनी सगळे तुमच्या आभारी, म्हणजे म्हाका मानून घेतलो तुमी सगळ्यान. थँक्यू सो मच. त्या उपरांतचे तुजे तियात्र तुका घडये उगडास आसतलो?
त्या उपरांतचे मागीर तेजे उपरांत म्हणजे ऑलमोस्ट सगळे डायरेक्टरांक केल्या तेंच्या वाजल्या म्हणजे सगळ्यांनी म्हाका मानून घेतला लायक मागीर म्हणजे थंयसून मागीर प्रोफेशनल तियात्रान आयलो म्हणजे मातशें थिंगा सगळें मागीर म्हाका झुजना बरोबर वाजलोंक गेलें मागीर सगळें जालें इतलें म्हणून मागीर सगळें अशें स्टार्टींग स्टार्ट जाल्या उपरांत शेवट जाताच. हांव म्हणटा शेवट जावंक ना, अजून चालू आसा. गोंयचे जायते फामाद संगीतकार तुका मेवले, तांच्या सांगाताक तुका वाजोवंक योग मेवलो. जायते फावटी जेन्ना एक म्युजिकल शो आसता जावं कांतारा पासून वाजयतना थोडें शेअरिंग जाता, म्हणजे ही म्युजीक हो पार्ट तूं वाजया अशें कितें तरी तुका? हय, तें कितें जालें, एक तियात्र आशिल्लो खंयचो, तेजें म्हाका नांव खबर ना, पूण आमचो डॉमिनीक डी आरांबोल थंयसून म्हाका स्टार्ट जालें की पयलें कितें ट्राम्पेटर आमचे बरयताले, आमी फकत कॉर्ड धरताले ते आमकां कॉर्ड सांगताले, आमी वाजून काबार. सो आतां कितें जालां, आतां मातशें बरें जालां म्युजीक, कितें आमकां आतां वांटून घालता. सो हो पार्ट तुवें वाज आमी वाजता, मोदीचो पार्ट तूं वाज. सो तशें म्हणल्यार मातशें आनीकूय बरें दिसता. सो थंयच्यान स्टार्ट जालें तें. मिलिंद बांद्राच्या तियात्रांतल्यान स्टार्ट जालें तें. डॉमिनीक डी आरांबोल खरेंच तुका आमी वाखाणटात, कारण आंजेलो सारक्या भुरग्याक जेन्ना हे संगीताचो भार ताचेर सोंपयल्या उपरांत ताणें प्रमाणीकपणान हो वावर केलो आसतलो, हातूंत इल्लोय दुबाव ना. तरी आसतना आंजेलो फुडें वेतलो जाल्यार जायत्या जाणांचो हातभार लागता आनी जायत्या जाणांनी हात दिवचो पडटा. हय, तें सारकें तुजें. म्हाका हात दिलो म्हणजे आनीक एक तियात्र, सो थिंगसून म्हाका आनीक स्टेप असो मेळ्ळो सामको, म्हणजे दुसरेंच म्युजीक वाजपाचो स्टेप असो. जेन्ना म्हाका पिटर रचनाच्या तियात्रान चान्स मेळ्ळो, सो त्या तियात्राचें नांव गोंय सोडून पावलें घाटार. ओके, तो हिंगा गोंयांत तसो दुबाय आमी वाजला. सो थंय म्हाका त्या तियात्रान सिद्धानंद भुंयाव मेळ्ळो, उल्हास भुंयाव, गोंय शाहीर उल्हास भुंयावचो चेडो. सो तो म्हाका मेळ्ळो. मागीर आमची मातशी दोस्ती जाली, बरी जाली. म्हणजे म्हाका तो म्हणून हांव तुजे कॉर्ड बरो आसा, हें आसा. सो तो म्हाका आपोवपाक लागलो आपल्या हितून स्टुडियोन बी. सो फ्रॉम दे म्हाका बारीकशें इंडियन क्लासिकल तेजे बी त्यो स्केली बिली म्हाका ताजे कडेन शिकोवंक मेळ्ळ्यो. हांव ताजो भरपूर आभारी, आमचो बाब सिद्धानंद भुंयाव, ताजो भरपूर आभारी, कित्याक म्हाका ताजे कडेन बारीक म्हणजे भरपूर शिकोवंक मेळ्ळो. मागीर ताजें बारीकशें मिक्सिंग एंड मास्टरींग आनी रिकॉर्डिंग सगळें बारीक शिकलां. सो म्हाका शिकयलाय ताणें बारीक. सो त्या पद्दतीन म्हाका मातशें आमचें आतां तें म्युजीक आनी हें म्युजीक आमचें तियात्रांतलें आनी इंडियन क्लासीक म्हणल्यार. सो आतां आमी कितें केलां, म्हजो स्टुडियो घालून मातसो ही दोनी आतां वांगडा कशी वाजतलें. सो मातशें हांवें हितून फ्युजन टायप केला, म्हणजे आमच्या म्युजिकाक मातसो वेगळोच रंग दिला. म्हणजे आयकूंक बरें दिसता. बीट ऑफ हिंदू म्युजीक रोखडें कट करून वेस्टर्न रोखडें कट करून आनी म्हणजे फ्युजन टायप असो तसो केला. सो फुडाराकूय हांव तशें मातशें डिफरंटूय करूंक शिकता, आमच्या गोंयच्या म्युजिकाक मातसो डिफरंटूय कलर दिवपाक. तशें म्हणटच हे फकत तियात्र करून रावंक ना, तूं स्वताचो स्टुडियो घालून कांतारांत तूं रिकॉर्ड करूंक लागला. हय, रिकॉर्ड म्हणजे तुजे हालीं जे तुजे थोडे भोव अनुभव तुका मेवल्यात, जावं नवीं कांतारां तुका संगीत करूंक मेवल्यात ताचेर? हय, नवीं कांतारां म्हणजे आतां ह्या वर्साक, आतां 2018 वर्साक आतां मागीर ते 2 to 3 म्हणटो आल्बमान हांवें अशीं कांतारां घातल्या, म्हणजे अशी बरी सामकी डिफरंट फ्युजन टायप करून घातल्या. सामकी बीट ऑफ ब्रास सेक्शन, बीट ऑफ इंडियन इन्स्ट्रुमेंट, एथनीक इन्स्ट्रुमेंट्स घातल्या. सो आतां लोकांक समथींग डिफरंट दिवपाक हांव म्हणजे प्रयत्न चालू आसा तशें. पूण जेन्ना हांवें म्हटलां सुरवातीकूच 20 वर्सां आदीं हांव तुका वळखतालो आनी तेन्ना तुवें म्हजेय तियात्र वाजयल्यात. तुजे भितर एक कला हांवें पळयल्या, ती म्हटल्यार जरी तर तियात्राक दुसरे बाकीचे इन्स्ट्रुमेंट वाजोवपी मनीस ना आनी त्या वेळार फकत तूंच थंय हाजीर आसा, जाल्यार तोवूय तियात्र तुवें उखलून धरला. हय, तो एक इमर्जन्सी टायप असो, तशें करूंक शकता हांव. म्हणजे आनी एकदां कितें जालें, तुमी आशिल्ले त्या तियात्राक न्हू. इट्स अ लॉंग बॅक, आनी आतांय आमचो आतां मातशें बरो जाला. ताका आतां म्हणटा वाजोवंक शकता. तेन्ना वाजोवंक तितलो शेंक नाशिल्लो, पूण
तरी पूण हांवें घेवन गेलो तो तियात्र जो जॅक रॉडसनाचो तियात्र. सो बारीकशी आदल्या दिसाक एक प्रॅक्टीस केली. सो आनी एक ड्रम सेट आनी कीबोर्ड घालून आमी तियात्र फुडें व्हरलो तशें करून. कारण त्या वेळार म्हाका उगडास आसा आयज आमच्या मदें जायते तरणाटे जे ब्रास इन्स्ट्रुमेंट वाजयतात त्या वेळार तितले नासले. तियात्रांत जायते ग्रूप आसले पूण ते ग्रुपांक सगळ्यांक संगीतकार मेळो नासले. हो संगीतकारांचो उणाव आसलो. म्हाका ह्या खिणान म्हाका उगडास जाता आमचो कॉन्स्टन्सा फेर्नांडीस तोय तसोच वाजयतालो. एकलोच आख्खोच तियात्र वाजयतालो सिक्वेन्सींग करून. म्हणटच ही सगळ्या मदें कला आसना. ह्या वेळार म्हाका शाहूचोय उगडास येता. ताच्याय भितर सेम म्हजे सगळे गोटी सारके सामके वन स्टँड घेवन वचपी भिनाक रे हांव वाचता रे तूं ना हांव वाचता रे तूं मुट रे कांतार हांव वाचता न्हू भिनाकार कितें जाता तें चोया पूण एक स्टँड घेवन वचपी मनीस आमी. हांव लायक जायते तरणाटे आसा आतां आनी आतां बरे बरे तरणाटे येयले सारके. आनी आमचे आतां न्यू तरणाटे आमचे ट्राम्पेट बी वाजता सारके गूड. आमचे सोल्फा बी बरयता वेरी नायस. म्हणटच म्हजें कांतार ऑन द स्पॉट तूं वाजयता? हय कित्याक वाजय न्हू. Valcaravon cantar monta dewan dillen dene composing ak budva purtolo cantar gau piavunciane I utranku pasarai ko tokancho talio hene zaina gai bikari zauta zorin kari urkala muno antane Gorwan boron muna matay Boro para safin Nawaslole kola kargalo Totiyat montahin Ipulki mutra mulon Boro piakal tami Abesi borog nako Udyechi petoy takin अंजलो ऑन द स्पॉट जे भाशेन हांवें तुका सांगलें ते भाशेन तुवें कांतार वाजयलें लोकांनी तें पळयलें. असले गूण अंजलो भितर आसात. आनीक अंजलोन केन्नाच म्हाका ताचे थोडे गूण उगडास आसा. म्हणजे तो कितलोय तरी बिजी आसलो जावं ताचे कितलोय तरी वावर आसलो आनीक कोणाकूय संगीतकाराची गरज आसा जाल्यार सोंपेपणीन ना म्हणप हें तुजे लागीं जायना कशें जायना. जे संगीत जे इतले आमच्या ओके हांव म्हणना आमच्या गोंयकाराच्या हाडांनी आनी रक्तान रिगलां. सो कोण बाबा यो रे वाचपाक ओके मुको कीबोर्ड आहा रे तूं मातशें यो रे तेन्ना देखून वचपी हांव लायक कीबोर्ड हाडपाक जाय म्हूण नाका तूं यो रे मातशें वाचपाक तूंच यो रे लायक तेन्ना एक वचपी कोण अशें करून सामको बाबा कोण मेळना रे प्लीज यो रे तेन्ना देखून वचपी. आनी पयलो आजून पासून सगळ्यांक हेल्प केला तशें करून. तुजे तियात्र जे तुवें वाजयल्यात ते कितले सुमार जातले? हें पयलें साकून आनी आयज मेरेन भरपूर तियात्र जाल्ले. म्हणजे लायक तियात्र हे हर एक तियात्र वाचता आसतना भरपूर आमकां शिकोवपू मेळटा. लायक भरपूर शिकोवन मेळटा. लायक ते एवरी तियात्रान एक डिफरंट शिकवण आसता. त्या शिकवणी प्रमाणे म्हाका बॅकग्रावंड स्कोर करूंक पडटा. सो तो बॅकग्रावंड स्कोर मागीर ओके एक पाट ऑटोमॅटिकली येता. लायक चिंत नासतना जपकून येता हातींतल्यान लायक अ गॉड गिफ्ट. मागीर तें लो करून तुगे चडटा लायक हें तुमचें कितें वाचपाचें आसा तें मातशें चडटा. तशें फकत तुवें गोंयांतूच शो केल्यात काय तुवें भायरूय तियात्र वाजयल्यात? दुबय तशें हांगाय शो केल्यात तियात्र. दुबय म्हणजे दुबय आबुधाबी वन मॅन बँड घेवन गेला. कासा गोवा रेस्टॉरंट थिंगा 1 म्हयनो केला. म्हणजे कोणाचे सबस्टिट्यूट गेल्लो. सो मागीर ताजे फाटल्यान मागीर दिल्ली गेलां बारीकशें वाजून. सो अशें म्हणून मागीर गुजरातूय गेलां अशें. सो तशें चलता. बॉम्बे वाजला. गोंयचें जें संगीत गोंयच्या तुवें आतांच म्हटलां की आमच्या रोगतान थोडें संगितात म्हणजे जेन्ना वाजता जावं ड्रम वाजता जावं कितेंय वाजता तेन्ना एक वेगळी उर्बा आनी एक वेगळी उमेद येता. हाचें मूळ कारण कितें जावंक शकता? हाचें मूळ कारण म्हणजे उमेद म्हणजे गोंयकारांक जी उमेद मेन म्हणटा ती सगळे इन्स्ट्रुमेंटांची उमेद आसता.
मेन म्हणटा ते आमचे कोण ट्राम्पेटर बी ना न्हू फाटल्यानसून म्हणटा अरे कोण ट्राम्पेटर आहा रे म्हणटा ट्राम्पेटर ना रे म्हणटा लायक आमच्या लोकांक सारके सगळे ब्रास इंस्ट्रुमेंट घालून सगळे म्युजीक जाय सारकें म्हणजे लोकांक लायक जाता आमकां म्हणजे आयकोंक लायक जाता ब्रास इंस्ट्रुमेंट सगळे इंस्ट्रुमेंट असल्यार लायक अंजलो खरेंच तूं सारको पॉयंटार आयला ऑडियन्सांक हाचो जायतो अनुभव आसा म्हणजे जे ऑडियन्स ह्या तियात्राक येतात तांच्याय भितर हें संगीत हे भाशेन आसचें तेंच आनी आमी फील केलां लायक केन्ना एकूच ब्रास सेक्शन एकूच ट्राम्पेटर आसता तेन्ना फाटल्यान अरे कितें रे एकूच आहा रे म्हणटा पूण लोकांक आनी लायक जाता म्हणजे आनी ब्रास इंस्ट्रुमेंट आसल्यार आनी कितें आसल्यार लोकांक लायक जाता आपल्याक आनी कितें आयकोचें समथींग डिफरंट आयकपाक मेळटा लोकांक It goes to never see the new Ain't con the logos to us magos do da para mí When you don't know me I'm repent you when I am Send a hamburger Send a When sure know me I'm repent you when I When I Porque gosta do meu अंजलो जायते फावटी आमी तियात्र पळयता आसतना जावं तियात्र वाजयता आसतना जावं फाटल्यान रावन लोकांचें जावं बरोबरचे जे संगीतकार आसात तांच्या कडल्यान केन्नाय जे डायरेक्टरांक तूं वाजयता तांच्या कडल्यान थोडी फावटी बरें उतर आसता आनी थोडी फावटी तांचें मन निर्शेल्लें आसता अशें कितें तरी तुका आमचो मदें एक खंयचो एक डायरेक्टर आसता त्या डायरेक्टराक प्रत्येक तेज्या मनांतलेंच जाय म्हणजे जे कोणें कितें म्युजीक जे कोणें हांवें जी डायलॉगां बरयलां हांवें जें कितें बरयलां ते भाशेन तेका त्या डायलॉगाचेर म्युजीक जायच आनी थोडे डायरेक्टर कितें म्हणटा तूं फ्री कर फ्री ग्रावंड तुका जाय ते भाशेन म्युजीक कर सो तेका हांव म्हजी स्टायलीन करता सो दॅट्स इट पूण जेन्ना तुजे स्टायलीन करता तेन्नाय तुका जायतें एप्रिसिएशन येता हय आनीक ज्या डायरेक्टराच्या मनान जें कितें आसा तेवूय ताका मेवल्या उपरांत तेन्नाय तो खुशाल जाता तेन्नाय चोय हांवें म्हजें मनांतलें केलें ओ डायरेक्टरान आपल्या मनांतलें वाज म्हणलें जाल्यार तें लोकांक कांय कळना न्हू सो लोक दोनीय म्युजीक घेवन येता कित्याक आफ्टर ऑल इट्स अ तियात्र सो लोक तियात्र म्हणून येता लायक तियात्रांत आतां जायते भाग आसतात आनी तुमी संगीतकार जेन्ना मुखार रावन तें वाजयतात एक कांतारांचो भाग एक कॉमेडी भाग आनी एक पार्थ तर तुज्या संगीताचेर तूं जरी संगीत वाजयता कांतारांक वाजयता जावं बॅकग्रावंड म्युजीक दिता आनी कॉमेडी तूं पळयता ह्या तियात्रांतलो खंयचो भाग तुका चड आवडटा नॉर्मली सगळ्यांक कॉमेडी आवडटा सो पूण म्हज्या कोतान म्हाका चड कॉमेडी आवडटा लायक हांव चड असो कॉमेडी चलता आसतना म्युजीक घालून हांव मदीं हांवूय स्वता आसता ते जितल्यो स्टेजी जाल्ल्या स्टेजी तितल्यो स्टेजीनी आसता ते म्हाका म्हणटा अरे कितें रे तूं सगळे स्टेजीनी आसता म्हणून म्हणजे आय वॉन्ट टू प्ले लायक तशें म्हणजे लायक एक भितरल्यान रे ती सामको लायक खंयच्या म्युजिकांतल्यान सामकें भितरल्यान जाता अंजलो तियात्रान आमी पळयतात एकलो दुसऱ्याचे पांय ओडटा तशें संगितान जाता ते सगळ्याक आसता न्हू ते दोन बाब ते सगळ्याक आसता पूण आमच्या तियात्रान तितलें जायना कित्याक आतांच्या तेंपार जायना तितलें कित्याक आतांच्या तेंपार म्युजिकूच मेळना सो सगळे एकामेका कडेन बरें रावता आतां सोल्फा शिकोवंक तुका जरी टायम लागलो आनी आयज सोल्फा शिकोवन नवे जे भुरगे पालकाचेर येतात ताका एप्रिशिएट करता काळजांतल्यान एप्रिशिएट करता आनी म्हज्या बरोबर ते नाझारेटाचो एक नाझारेट म्हणटा तो सॅक्सोफोनिस्ट ताचो एक भाव आहा इज अ व्हेरी यंग सो तो सोल्फा बरोवन जपून आतां तूं सांगलें न्हू जपून बरोवन आपलो वाजता लायक वाजयता व्हेरी आय एप्रिशिएट म्हाका काळजांतल्यान एप्रिशिएट करता पूण हांव सोल्फान शिकोवंक ना सो म्हणजे हेचे देवाचें देणें तें लायक डब 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 करून देवान शिकयलो असो तुज्या घरांत कोण तरी तियात्रीस्ट जावं संगीतकार आसलो म्हजो डॅडी सांगतालो की पयले तेंपार आमी कितें हें हेड नाचताले हेड वाजयताले म्हणजे ते घुमटां आनी तसो सो म्हजो शेपाय आशिल्लो
गोडकार रुजार म्हणून आमचे पयले गोडाचो धंदो आशिल्लो आनी तो सगळो लॉंग वेगलो म्हणटच तें संगिताचें जें घुमटांचेर जावं जें संगिताक पासत तुका बरो कान आसा तें म्हणटा सांग मोगान आसन बरें जिवीत सुखी करें शीतल कालचें वारें काळजान आसता उरें बऱ्या मोगाचो आमकां दितलो देव फुलां जातात मोह पळोवन मोल बायलो अंजुलो आमी म्हणटाले की ऑडियो सीडी जावं व्हिडियो केन्ना तरी तुका चलचित्रांनी बॅकग्रावंड म्युजीक जावं कांतारां जीं म्हणटात ती केन्ना तरी तुका रिकॉर्डिंग करूंक जावं ताका संगीत दिवंक चान्स पडला म्हजे उगडासाक एक आहा बॅकग्रावंड स्कोरींग केलोलें सावंडेचे भुरगे ते हिंगा काकोडेचे ते गोंयचे शोले म्हणून हय गोंयचे शोले म्हणून तितून हांवें बॅकग्रावंड स्कोरींग केलां आनी कांतारां म्हणटू नॉर्मली सगल्यांक एक दोन अशें कांतारां करून सगळ्याक हें स्प्रेड जालें तशें पूण हालींच तुवें एका कोंकणी भाशा मंडळाक कितें तरी हय आमचे कोंकणी भाशा मंडळाक हांवें एक संगीत दिलां संगीत आनी मिक्सिंग केलां ताजें शाणी मस्ती 5 आतां 1 म्हयने पयलीं रिलीज जाल्या ती तर तातूंत सगळें वेस्टर्न पयलें कितें जातालें तांची आपटील चार कोंकणी भाशा मंडळाच्यो शाणी मस्ती आयल्यात सो तितून मातशें आमचें हें चलतालें न्हू आमचें इंडियन म्युजिकूच सो क्लासिकल म्युजिकूच आमी हितून कितें केलां मातशें ट्विस्ट हाडला बीट ऑफ ट्विस्ट लायक वेस्टर्न आनी इंडियन म्युजीक आनी ताजो मिक्स केला म्हणजे लायक फ्युजन टायप केला सो इट केम आउट सो वेल लायक आयकूंक मातशें डिफरंट दिसता अरे अशें जावंक शकता अशें जावपाक शकता अरे अशें जाता तरी म्युजीकूय तशें करून जाता लायक बीट ऑफ तितून आमचें ड्रम सेट बी तितले यूज करनाशिल्ले पूण आमी सगल्यांनी ड्रम सेट यूज केला आमचो तियात्रान ड्रम सेट यूज करता न्हू सो ते सगल्यांनी यूज केला सो ते भाशेन सामकें डिफरंट केल्या आनी तितून हांवें 5/4 आमचो 5/4 बीट आसता न्हू आमच्या 1 2 3 4 बीट आसता आनी हो मातशें ऑड बीट 5/4 म्हणजे मातशें धरूंकूय मातसो हें जाता मातशें कोण सिंगराक देखून मातशें त्रास जाता मातशें सगल्यांक म्हणून हांव पूण थोड्यांक त्रास जाता तो मातशें तितून जपताल म्हणटा तांचे हिंदू हितून क्लासिकल हितून जपताल म्हणटा आमी सो तो मातसो एड केला आनी आतां न्यू आमच्या हितून कोंकणीन मातसो तोय घातला सो ह्या कितें जाता सो आय एम ट्रायंग टू डू समथींग युनीक थिंग्स लायक स्वताची भाशा आमी चालत्यो शिडी वाजल्यो गेले सो हितून हांव सामकें रिसर्च अशी करून समथींग डिफरंट लोकांक दिवंक शकता सो तशें करून तियात्रांनी फ्रिडम मेळत जाल्यार जायतें करूंक जाता भरपूर करूंक जाता
दिसांनी कांतरां करता तुज्या मोगाची सपनां पडटात गो फकत तुजी केन्ना मेहुल्यार तूं रस्त्यार नखरे करून चलपाची स्टायल तुजी बेबी डॉली फेसबुकार नंबर एक्सचेंज केल्ले आमी सदांच फोनार फकाणां करून वेळ गो सारी एक दीस अशें घडलें आय लव यू सुजी म्हणलें म्हजो मोग ना म्हणून तुवें म्हजें काळीज दुखयलें आता तुजो निमाणो तियात्र तूं खंयचो वाजयता निमाणो तियात्र आतां चलता तो आमचो मिनी मारियोचो CID सो तातूंत समथींग डिफरंट बॅकग्रावंड म्युजीक तुमकां आयकूंक मेळटलें डिफरंट तुमकां संगीत म्हणजे आमचे कांतरांचें संगीत आयकूंक मेळटलें आनी तेजे उपरांत आनी एक तियात्र वाचता हांव ट्रेसी दे कलांगूट तेजो तेजें नांव फुलाच्या सांगात काटे आपणायार सो तुजी भुमिका म्हाका बरी लागता लायक तुमची भुमिका बरी लागता लायक तुजो नेगेटीव रोल तशें करून सो तितूनय मातशें डिफरंट म्युजीक आसा तितून लायक जेन्ना हांव आसता म्हणजे सिग्नेचर आसा लोकांक कळटा अरे हो आसता हेजें म्युजीक सामकें डिफरंट आसता लायक बॅकग्रावंड रिगार्डींग बॅकग्रावंड स्कोर रिगार्डींग रोखडेच म्हणटात आंजेलो म्युजीक आंजेलो खूंय रावन सांगता अरे तो तेगे स्टायल तो आहा कितें फुडें खरेंच आंजेलो आमी आमचो वेळ सोंपत आयला उलोवपाचें भरपूर आसा म्हणटच तुजो मोलादीक वेळ तुवें म्हाका दिलो त्या पासत खेरीतपणी आमच्या प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान चड आनी चड देव बरें करूं आनी हांव प्रुडंट मिडियाक आनी तुमकां सगल्यांक आनी तियोतून बाबाक थँक्यू सो मच म्हणटा म्हाका हांगा येवन एक संदी दिली येवपाक एक संदी दिली म्हणून थँक्यू हांव तुमचो आभारी थँक्यू सो मच आनी इतल्यानूच आंजेलो सांगाताक आयची माणकां मदें कार्यावळ हांगाच सोंपयता पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस